कुडियालतावन स्टँड अप कॉमेडियन्स हांगासर आसात. आज आमचे मदें आसात कुडियालतावन रायन आनी केल्लाम. रायन आनी केल्लाम तांचेंच एक यूट्यूब चॅनल आसा ट्रेंडिंग शील्ड टीव्ही म्हणून. यूट्यूबार कोंकणी ड्रामाज स्किट्स आनी खंय फाटल्या 5 वर्सां मनोरंजन ते दिवनूच आसात. आनी आज आमचे मुखार कुडियालतावन रायन आनी केल्लाम. तुमी बसल्या कडेनच तुमकां हांसोवचे खातीर तुमकां खुश पावोवचे खातीर मोगाचे न्हू तुमच्या तालयेच्या आवाजान तुमी आतां तांकां स्वागत करचें. हाय सगळ्यांना नमस्कार. म्हजें नांव रायन. हांव कोडयाळतावन. कोणा पुरो म्हजी वळख पुरो जाणां बसा वळें देव बरें करूं पुरो बसल्यात. म्हळ्यार म्हजी वळख सगळ्यांक आमन जालें, बरी वळख आमन जालें. एक्चुली म्हजें नांव रायन फेर्नांडीस म्हूण. हांवें इल्लें रायन मॅग्नेटो म्हणून दवरलां. आतां म्हजो दाडा केदाळे म्हणटा कळ्ळें भिकारपणां रे तुजी म्हणून. तशें इल्लें भिकारपणान हांवें रायन मॅग्नेटो म्हणून दवरलां. आतां हॉलिवूड फिल्मां पुरो पळयल्यार तांतूं एकलो एंटी हिरो आसा मॅग्नेटो. ते म्हाका मॅग्नेटो नांव आयकना कशें जाता गो तें. आतां तें MMA रेसलिंगांत तो आपयता न्हय एका फायटराक. प्लीज वेलकम 199 pounds and is Rayan Magneto. ते एक म्हाका फील येता. तशें हांव पळोवंक बालचेड लेप्या बरी आसले रे. म्हाका ते मॅग्नेटो म्हणटा न्ही एक काले म्हणटा ते म्हाका एक फील येता. ते त्या देखून म्हळ्यार हे आमचे नांवां आसात पळय. हे रायन म्हणलें हांगाय ऑलरेडी रायन म्हणलें दोग तेग जाण मेळ्ळे म्हाका. ते म्हाका इल्लें इनसेक्यूर जाता. म्हळ्यार एकच नांवाचें न्ही पुरा एक ठिकाण जालें गो तें. आमच्या वाड्यांत एक सुबीत चेडूं आहलें. आतां चेडवां सुबीतच पळय पुरो जाणां. सो चेडूं आहलें ताका एकलो कोडयाळ. सो रायन म्हणलो उखोवन व्हरून गेलो. सो वाड्यान पुरो कवर जाली. रायन चेडवा उखोवन येला खंय. म्हज्या मम्मीक फोन पुरो जाणांचे. मम्मीन म्हाका फोन केलें कार रे तो उखोवन येलाय रे तुवें म्हणून. आतां म्हाका अजाप जाल्लें हांवें कोणा उखोवन येलां काय म्हणून. मागीर म्हणटा काल मंडो सोमाना रे तुका. त्या चेडवाक तुवें उखोवन येलाय रे. ताका मोरयाद घेवन तूं पाटी हाडटाना रिक्षा हाडणे रे. त्या 100 केल्याच्या उखोवन तुजी किळ मोडल्या. हांवें साखरी करची रे तुजी म्हणाली. त्या देखून नेक्स्ट टायम रायन म्हणलें नांव हांव ह्या दुसऱ्या खंयचें नांव दवरतना हांव चिंतून दवरचें. म्हज्या भुरग्यांक आपणें नेक्स्ट. आतां इलोन मास्काच्या पुताचें नांव घालें XA12 दवरलां. तशें म्हज्या पयले जल्मल्ल्या भुरग्याक हांवें इल्लें डिफरंट दवरया म्हणून चिंतलां नांव. म्हज्या जल्मल्ल्या भुरग्याचें फर्स्ट नांव A². कोणी आसूं न्ही जेंडर कलेय जाता मेल फिमेल या एनी अदर A². सेकंड जल्मल्ल्या भुरग्याचें B². एनी जेंडर नो प्रॉब्लेम. आनी तुमी विचारूंक 2AB खंय गेलें म्हणून. बाय चान्स खंय इड्यान ट्विन्स जाल्यार आपणे तांकां 2AB दवरचें म्हणून चिंतलां. आतां तुमच्या पैकी कोण बरो जीवन ज्योती शिबिराक गेल्यात. 10थांत आसतालें तुमकां गोत्ता आसा बरो जीवन ज्योती शिबीर म्हणून. सो हांवें गेल्लो. ते 3 दिसाचें शिबीर आसता. तातूंत तुमकां इवन पाद्रीपणाक आसूंक बरो या सिस्टरा जावंक वचोंक बरो तुमकां एक मार्गदर्शन जावन 3 दिसांचें शिबीर आसता. तातूंत काम जालें म्हळ्यार फर्स्ट डे सेकंड डे आमकां बायबल क्विज आनी शिकवण आनी बरो आसता. थर्ड डे एक गेम कंडक्ट केलो. तो गेम केलें की म्हळ्यार एक टॉलेस्ट बिल्डींग करूंक. आतां चार्ट पेपरार दिली टॉलेस्ट बिल्डींग करा म्हळें. आतां हर एका ग्रुपांत एक सोय बुदवंत आसता वळें. आमच्या ग्रुपाचो एकलो म्हणलो ते चार्ट पेपर फोल्ड करा रे नीट दवरया. कटिंग गिटींग कांय नाका टॉलेस्ट जालें न्ही म्हणून. वय न्ही म्हळें आमी पुरो जाणें चार्ट पेपर नीट दवरलें टॉल जालें. एक्चुली लास्ट आमकां मेळ्ळें प्रायज. मात तें कट करूंक आमकां कातर दिल्ली. ती कातर हांवें घालून गेली यूज जावना न्ही थंय. सीदा म्हज्या बोल्सान घाली. गेम आनी पुरो जालो. पुरो वॉलंटियर्स कलेक्ट करूंक लागले पुरो तांचे कातर आनी पुरो. कातर कलेक्ट करतना एक कातर उणी आयल्या. थंय वॉलंटियर्सान कंप्लेंट दिलें. थंय पाद्रेपान वयर रावन एनावन्स केलें तुमकां हांवें कातर दिल्ली घरा व्हरूंक न्ही एक कातर मिसींग आपाटीन दिया म्हणून. आतां म्हाका सगळ्यांच्या मुखार उबें रावूंक जाता. म्हाका हांगा गुडगुड जाता येता भितर. हांव घेत रावलो. मागीर इल्लो वेळ जाल्या उपरांत पाद्र्या म्हणलो तुमची बॅगां चॅक करता म्हणून. बॅगां चॅक करून सुरू केल्या उपरांत इल्लो वेळा पाद्र्या पसून म्हणलो नाका व्हडना बॅगां चॅक करची नाका. आदल्या वर्सा एकलो चेडो कातर व्हरून गेल्लो. ह्या वर्सा सेमिनरी भरती जाला वय जातालो कोण ना म्हणलो. तेदो राप्पा उबें रावलो. फादर कातर फादर आवय सोडलें फादर म्हणलो. राप्पा दिवन सोडलें हांवें. तशें नातल्यार हांगा आसतो ना हांगे म्हणून. आनी एक कालें म्हळ्यार
हांव अर्दो इंजिनियर अर्दो पिरकी तुमी आयकलां जावंक पुरो मात हांव अर्दो इंजिनियर 2 वर्सां गेल्लो मागीर हांवें BSc केलां फुल्ल देखून म्हाका एक प्रावड फिलींग खंय रेज्युमांत हांवें हाफ इंजिनियर फुल्ल BSc म्हूण घालचें आतां रिसंटली एक इंटरव्यू आहलें तें म्हज्या दाडाच्या फ्रेंडाचें हांवें काल गेलें हाफ इंजिनियर फुल्ल BSc म्हूण क्वॉलिफिकेशनान घालून सोडलें रप्प HRचो कॉल तूं पिंट गी फुल्ल गी म्हूण म्हळ्यार पिंट घालता की फुल्ल घालताय म्हूण आतां पिंट म्हळ्यार चल्ल जाता न्ही हांव इल्लो 25 इयर्स न्ही फुल्ल म्हूण सांगलें सर फुल्ल म्हळें तो म्हणलो फुल्ल जाल्यार तें हाफ इंजिनियरींग घाला पळय तें काटकन सोड फुल्ल जाल्लें मात घाल आनी परत तें रेज्यूम सेंड कर म्हणलो आनी फोन दवरलें आतां म्हाका एक 2 वर्सां केलां सायबा तें सकाळीं 7 तावन सांजेर 7 वरां मातसो बसार उमकळोन गेला आतां तो कार्ड म्हणटा देखून हांवें चिंतलें हांव परते फोन करतां आतां फोन करता पयलीं चिंतलें आतां वडोलू हाफ ताणें कट करूंक म्हणलें न्ही आतां हांव दोनी म्हणटा हांव पिंटी घालता फुल्ली घालता म्हणटा हांवें चिंतलें फोन केलें म्हळें सर हांव दोनी घालता पिंटी घालता फुल्ली घालता म्हळें तो म्हणलो तूं पिंटी घालताय फुल्ली घालता जाल्यार आमच्या कंपनीक घालें करता वचून बारान काम कर रे म्हणलो देव बरें करूं हांव परतें आनी फावटी मेळटा देव बरें थँक्यू